जाल्या उपरांत एवकरिस्ताचे महाप्रार्थन सुरू करच्या पयलें मोदें कितें घडता त्या एक 2-3 विशयांचेर मोठो विवर तुमकां दिता. 3 संगती हांगासर घडटात. पयलें थंय एक काणिकेचो पुरशांव आसा, काणिकेचो पुरशांव. आनी ह्या काणिकेच्या पुरशांवान तुमी पळयलां, ह्या तुमीच भाग घेतला जायते फावटी. इगर्जेच्या मोदें तावन जावन काणिको आमी हाडून येता, काणिकेचो पुरशांव. ताच्या उपरांत वेदी मांडची, वेदीचेर काणिको दवरून याजक ते कॉर्पोरल म्हणटा आमी ते ल्हान तुवालो तो हांतोळण ताचेर उंडो आनी वायन दवरता. ताचे उपरांत भेटवणेचें मागणें, भेटवणेचें व्हड मागणें उपरांत येता. भेटवणेचें सुरविलें मागणें, देवाक आमचे काणिको हाजीर करचें मागणें आसा तें याजक तें मागणें भेटयता. आज ह्या 3 संगती विशयान मोठो विवर. पयलें काणिकेचो पुरशांव. काणिकेच्या पुरशांवांत आमी कितें हाडटा? काणिकेच्या पुरशांवांत 3 संगती तुमी गमनाक दवरियेत. काणिकेच्या पुरशांवांत पयलें जावन ह्या अति गरजेन आमी हाडचो विशय खंयचे संगत उंडो आनी वायन. उंडो आनी वायन जें आमी मिसाक वापरता जेजूच्या आनी मांस आनी रगत जावच्या. उंडो आनी वायन थोड्या फावटी तुमी चिंतूंक बरो एक वायनाची बोतल हाडली की या उंड्याची ल्हान पॅकेट हाडली, पूण ताच्या की चड करून हांगा आल्तारीर पळयतात न्ही वो थंय कालसीच्या फाटल्यान हें ह्यो ल्हान विशय आमकां दिसतात. तातूंत थोडो वायन ओतुल्लो आसा आनी उंडो तो आमी मिसा वेळार भेटोवंचो तो आसा. आतां हो उंडो आनी वायन कितें तुमी घरांत तावन या खंय तावन अंगडी तावन हांगासर हाडटा आसतना थोडे आमचे अशीर चिंतप आसा, हो उंडो कसलो उंडो? पवित्र साबा आमकां रेगरो घालता कसलो उंडो जावंक जाय म्हूण. देखून कसलोय उंडो जायना. थोड्या फावटी मस्त पातळ आसूं म्हणूचो ह्या ताकाच तयार करची रीत आसा. दोडे तितोडे वाटून तांतले मेण काडून गोवाचो उंडो. पूण तुमकां तुमी तितली ताचेर तकली हाटयना, कित्याक ह्या नमयारल्या अंगडींनी मेळटा तो. ताच्या सांगात वायन थोड्यांची चिंतप आसा कसलोय वायन जाता ना, मिसाकच एक इंगड वायन आसा, मिसाचो वायन म्हणून. आनी हो वायन कसो तयार करचो परत्यान पवित्र सभा आमकां रेगरो दिता. देखून तोलो वायन मात्र जाता. देखून तुमी खंयसर काणीक दिता आसतना हरी एका फिरगजांक तुमी दिवयेत, पूण असल्यो काणीक दिता आसतना विगाराक एक उतर घाला, हांव अशें असली काणीक हाडियेत गी हांवें, जालें जायत म्हणून जाल्यार हाडा. ताचे सांगाता दुसरें आमी काणी काडटा कितें इगर्जेक आनी दुबळ्या लोकांक उपकारच्यो तसल्यो वस्तू. कसल्यो वस्तू आसतात? एकत फळ वस्तू आसतात, रांदवय आनी कितें ताका असलींच म्हणून नियमां घालूंक जायना. कित्याक एका इगर्जेक उपकाराक जावंक जाय त्यो, नांतर दुबळ्यांच्या गरजेक पावूंक जाय तसल्यो काणिको. आतां आमच्या भोंवतणी ह्या कोडयाळ्याच्या भोंवतणी आमकां कितें फळ वस्तू तुमी हाडटात जावंक बरो, थोड्या फावटी एप्पलां केळीं आनी कितें हाडटात. पूण हेर वस्तू आमच्या फिरगजांनी याजकांक तितल्यो गरज नात. गरज आसल्यो वस्तू कोणी दान दितात ती आमी मोलाक काडटा. पूण दुबळ्या गांवांनी, मिसांव गांवांनी आनी पुरा म्हाका उगडास आसा, दुबळ्या मिसांव गांवांत आमी काम करता आसतना एका फिरगजेंत हांवें पळयलें तांणी पुसूंक इगर्ज पुसूंक बालद्यो, वस्तुरां, सारणी आनी कितें पुरा काणिकेच्या वेळार हाडून येतात ती. कित्याक तांणी इगर्जेक ह्यो संगती वापरच्यो. आफ्रिकाच्या गांवांत काम करचे आमचे याजक म्हणटात त्यो मनजाती सयत हाडून येतात ल्हानश्यो, कित्याक ती काणीक जावन हाडटात. जालें. आतां ती एकच याजकाच्या, ह्या मणयाऱ्यांच्या, ह्या इगर्जेच्या उपकाराक जायचे ह्या दुबळ्यांक आमी वांटून घेवचे. तिसरें आमी इजमॉल कलेक्ट करता. इजमॉल आमी ती प्लेट धरता, इजमॉल काणीक ओट्टू करता. आतां इजमॉल कितें जाता? तुमच्या फिरगजांनी बिगार एनावंस करता गेले त्या आयताराचें कलेक्शन इतलें. तें कोणायच्याय बोल्साक वचना, हरी एकाक एकावंट दवरूंक आसा आनी खंय तें पावूंक जाय थंय पावता. इगजमातीच्या गरजांक, विशेश करून इगजमातीच्या गरजांक कोण पुरा तुमच्या मदली फायनान्स कमिटींत आनी पुरा काम केलां तांकां खबर आसा हो दुडू खंय वता म्हूण. पूण ती काणीक जावन आमी हाडटा. ताच्या उपरांत येता भेटोवणी. हांगा याजक ते देवाक हाजीर करता ही काणीक. उंडो, पयलो उंडो घेता. सर्वेस्परा सश्टीच्या रस्त्यार आमी तुका भेटयता हो गोवांचो उंडो म्हणटा याजक.
थोड्या फावटी व्हडल्यान म्हणटा, थोड्या फावटी काणिकेचें गीत जाता आसतना तो गुपीत म्हणटा. आनी हें मागणें हांव वाचतां तें मागणें. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रस्त्यान आमी तुका दिन वाचता, तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो गोवांचो उंडो, आमी तुका भेटयता. प्रितुमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. हें मागणें कोणेंच बेश्टेंच कोणेंय घडोवंक ना, जेजूनी हें मागणें केलां. जुदेवामध्ये एक मागण्याची रीत आता किद्दूश म्हणटा आमी तें. किद्दूश एक ल्हान मागणें. कुटुंबाचो वडील हर एका सोनवारा साबात संभ्रमतना, या वर्साके फावटी पास्क या हेर बरोबर संभ्रमतना हें मागणें करता कुटुंबाचो वडील. देखून हें मागणें करता आसतना आतां याजक हें मागणें करता. देखून जेजून निमाणें जेवण आपल्या अशें सांगता करतना, निमाण्या ब्रेस्ताराचें जेवण आमी म्हणटा तें करता आसतना जेजून हेंच मागणें केल्लें, उंडो हातीन घेवन. समजलें आतां? ताचे उपरांत वायन आसा. वायनाक थोडें उदक तो भरसिता याजक, या कोणी थंय आदार दिवचो मणयारी, दियाकोण जाल्यार दियाकोण. हें उदक कित्याक भरसूंचें? आदल्या काळार वायन दाट आसुल्लो, तो वायन इल्लो पातळ करच्याक. पूण आतां आमी ताच्या सांगाता, कित्याक वायन सारकोच जावन येता, ताच्या सांगाता ताका एक देवशास्त्राचो अर्थ दिला. जेजून मनशा सैम घेतलें. देखून जेजूची दोनी सैमां सांगाता आसात म्हूण दाखोवच्या, देव सैम आनी मनशा सैम सांगाता आसा म्हूण दाखोवच्या मिसळोवणी म्हणटा आमी, ताका लागून याजक उदक भरसयता. देखून वायन परत्यान तेंच मागणें करून ताचे उपरांत याजक कितें करता? वचून आपले हात धुता. पळयलां न्ही, देगेक वचून हात धुता. ते हात धुवचे कित्याक? समजालें, हात चिकोल जातात. कित्याक काणिको हाडटाना जावं पुरो धूळ आसा आनी कितें कितें हात चिकोल जातात. पूण आतां आमी समजाव जावं सदांच्या मिसाक हांगा हात चिकोल जावचो अवकाश ना. देखून आतां आमी कितें ताचो अर्थ, देवशास्त्रीय अर्थ दिला. कितें? याजक थोड्याच वेळान जेजूची कूड आनी रगत आपल्या हातांनी घेता. देखून आपणाकच परत्यान शुद्ध करच्या खातीर बायलो गुर्तू जावन याजक उदकांत आपली बोटां बुडोवन या आपले हात धुता. आपणा खातीरच मागणें करता. कित्याक आपूण आतां क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपणाच्या हातांत घेवचो आसा म्हणून. देखून आज हे सगळे गुर्तू आल्तारीर चलता आसतना देखून गमन दिया. हर एका ल्हानांतल्या ल्हान विशयाक व्हड अर्थ आसा. आमकां सगळो तुमकां विवरसूंक जायना. जावं निमाणी आनी एक विशय थोड्यांनी आमकां विचारिल्लें आसा, ताका लागून तुमच्या समजणे खातीर तुमी भोवशे आमच्या स्टॉलांत या आमच्या पार्लरांत या आमच्या ऑफिसांत मिसां दितात. जावं पुरो सरल्ल्यां खातीर, जावं पुरो खंयच्याय कुटुंबाच्या विशेश इराद्या खातीर अर्गां मीस जावन. आतां हें कितें घडटा? आमी हांगा एनावन्स करना, खंयचेय इरादे एनावन्स करना. थोड्या कारणांक लागून आमी एनावन्स करना, कित्याक एक व्हड्ड पट्टी जाता. पूण थोड्यांनी चिंती आसा आमी मिसां केदाळा भेटयता, कोण भेटयता? हर एकलो याजक एक इरादो घेवन मीस भेटयता. देखून वडोळच्या मिसाक तेग जण याजक आसले, म्हळ्यार तेगा जाणां याजकांनी 3 इराद्या खातीर मीस भेटयला. तेग याजक 3 इरादे घेतात. देखून तुमी एका मिसाक जावं पुरो 5 इरादे 10 इरादे दिल्यात. आमच्या मदें जायते याजक आसात, हांगाच या आमचे मदले या आमी हेर कोणा याजकांक विचारता. ते मीस भेटयतना एक मीस एका इराद्या खातीर भेटयता. आमच्या मदें थोड्या फावटी अशी चिंतप आसा, फादर एक मीस घेया फादर. ते पयशे आमच्या बोल्साक येनात. हर एक मीस आमी दाखल करूंक आसा. गवळीक भेटे वेळार बिस्पू एका फिरगजीक येता आसतना पयले मिसाचो पुस्तक पळयता आनी चॅक करता आनी सिग्नेचर घालता. कित्याक हर एक दाखल केल्लें आसा. देखून मिसाचे आमचे इरादे कशे? हर एक याजक एक इराद्या खातीर मीस भेटयता. आतां थोड्या फावटी इल्लेशें मुखार फाटी जाता. तुमी एक 7 वरांचें मीस दिलां, पूण चिंत्या मिसाचो वेळ 7:30 वरांचेर. भोवशा उपरांतले मीस भेटोवचो याजक तुमच्या इराद्या खातीर भेटयता. पूण तुमी 7 वरां रायल्या तुमी मागा, पूण एक याजक तुमी दिल्ल्या इराद्या खातीर मीस भेटयताच. हें दयेकन मतीक व्हरचें. देव बरें.
उभी राहूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. क्रिस्ततय भोवमोगाच्या भवनांनी भयणीनो प्रत्येक जावन बळका जेजूच्या सर्व भक्तिकांनो, आज आमी जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आचरण करता. जेजू स्नानीक जुवांव सरशी वचून पवित्र स्नान घेता आनी जेन्ना पवित्र स्नान घेतलेल्या वेळार सर्ग उक्तो जाता आनी देवाचो ताळो थंयसर आयकुचें आमी पळयता. आज आमी विशेष रितीन मोग आनी विश्वासीपण आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत गरज ह्या विशयांत आमी नियाळ करता आसतना आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजांत आमी हर एकल्यांनी मोगामाई पासान विश्वासीपणाची जिणी जियोंक कृपा आनी मजत मागया. हें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयती करया. आमी आदरिल्ल्या सुखीचो उण्यापणाचो उडास करून देवा लागीं बोगसाणें मागया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तनान उसरून वायट अदरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां गेल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासून भगवन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सस्तच्या जिविताक पावो. Deva Baba
सोय वैभवा पासून आमी तुका वाकणटा सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सुमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता याची ताकद कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे इत्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबात हांव परगांवांत वावर करना अशा सर्व भाव भयणी खातीर आमी मागया सर्व पदवेदरा सस्नच्या देवा जोर्दान नदींत जेजू स्नान घेतले पवित्र आत्मो ताचेर देवलो आनी तो तुजो आपुरबाय सोपूत म्हणून तुवें सभे मुखार परगटले उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मल्या आनी तुवें आपणायल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगांत थीर रावूंक कृपा दी हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी रासवड चलयता सस्नच्या सस्ना द्वितीनियम पुस्तकांतले वसाप तूं सर्वेस्परा तुज्या देवाचे उतर आयकशी जाल्यार आनी हांव आज तुका दिता ते सर उपादेश चत्रायण पाळची जाल्यार सर्वेस्पर तुजो देव तुका संवसाराच्या सर राष्ट्रां वयर उबारतलो सर्वेस्परा तुज्या देवाचे उतर तूं आयकशी जाल्यार हे सर आशिर्वाद तुजेर पडटले आशिर्वादीत जातलोय तूं शहरांत आशिर्वादीत जातलोय तूं गांवांत आशिर्वादीत जातलोय तुजे कुडीचे फळ तुज्या शेतांतले पीक तुज्या गोरवां प्रसांची वासरां तुज्या हिणांची बकऱ्या पिल्या आशिर्वादीत जातलोय तुजे दाले आनी तुजे पीठ मलपाचे आयदान आशिर्वादीत तूं भितर सरतना आशिर्वादीत तूं भायर सरतना तुजे विरोध उठयल्ल्या तुज्या दुश्मनांक सर्वेस्पर चलवितलो आनी तांकां तुजे आधीन करतलो एक वाटेन तुजे विरोध आयतले ते 7 वाटांनी तुजे मुखले पळोवन धांवतले तुज्या कोठाराचेर आनी तुवें हाती घेतिल्ल्या सर्व कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालतलो सर्वेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशान तो तुजेर आशिर्वाद घालतलो तूं सर्वेस्परा तुज्या देवाचे उपादेश पाळची जाल्यार आनी ताच्या वाटांनी चलची जाल्यार आपणे सपूत घेवन तुका बसयले परमाणे सर्वेस्पर तुका आपणाकच समर्पीत केल्ली एक परजा करून घेतलो तेन्ना सर्वेस्पराची सर राष्ट्रां सर्वेस्पराचें नांव तुजेर आसा म्हूण वळखतली आनी तुका भियेतली सर्वेस्पर तुज्या देवान सपूत घेवन तुज्या पुर्वजांक बसयल्या त्या देशांत तुज्या भुरग्या बळाची आनी तुज्या गोरवाच्या वासराची संख्या आनी तुजी भुंयचे पीक भरपूर वाडटले सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरले आपले आकाशाचे घर उक्ते करतलो तुजे भुंय फावो त्या काळार पावस दितलो आनी तुवें हाती घेतिल्ल्या सर्व कामाचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो जायत्या राष्ट्रांक तूं रीण दितलोय
पूण तूं कोणाय कडचेन रीण फोवचो न्हय. सर्वेस्पोर तुका मस्तक करतलो न्हय शिमटी. तूं सदांच वयर सरतलोय आनी केदींच साकला देंवचो न्हय. पूण एक शर्त हांव आज तुका दिता ते सर्वेस्पोरा तुज्या देवाचे कायदे तुवें सत्रायेन पळोवन तूं ताका विधेय जावन चलूंक जाय. हांव आज तुका दिता त्या उपादेसा तावन तुवें उजव्याक वा दाव्याक घुंवचें न्हय. तुवें हेर देवा फाटल्यान वेचें न्हय आनी ताची सेवा करची न्हय. देवाचे उतर हे. देवाचे उरूक. वायटाच्या वेळार तुका हांव वखणटा सर्वेस्पोर देवा. तुवें म्हाका निवारलोय वायटाच्या वेळार. तुका हांव वखणटा सर्वेस्पोर देवा. उलो म्हजो आयकलोय वयर काडलोय म्हाका. पाताळांतलो आत्मो म्हजो तुवें वाटयलोय. फोंडाक वचूंक सोडलो नाय म्हाका वांचयलोय. तुका हांव वखणटा सर्वेस्पोर देवा. तुवें म्हाका निवारलोय वायटाच्या वेळार. देवाच्या भक्तानो ताची कीर्त गाया. वर्ते ताचे पवित्र नांव हसून वाडा. ताची दया बळवता सदां उरता. काळीज मुझे उल्हासता संतोषान भरता. तुका हांव वखणटा सर्वेस्पोर देवा. तुवें म्हाका निवारलोय वायटाच्या वेळार. तुका हांव वखणटा सर्वेस्पोर देवा. तुवें म्हाका निवारलोय वायटाच्या वेळार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सिरगुप्त जालो आनी बापाचो ताळो घासलो. ओ म्हजो मोगाचो पूत ताका तुमी आयका. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या इसवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ अर्थ. महिमा तुका सोम्या. तवळ 5 तालेंतां घेतलो तो नौकार मुखार आयलो आनी सडीत 5 तालेंतां ताणें दिवन म्हणालो, धनिया 5 तालेंतां तुवें म्हाका दिल्लीं. पळय हांवें आनीकी 5 जोडल्यात. तवळ ताच्या धनियान ताका म्हळें, शाहबास, बऱ्या आनी पातयेणेच्या साकरा. ल्हान संगतींनी तूं पातयेणेचो म्हूण दाखयली, देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलों. ये आनी म्हज्या धनियाच्या संतोशांत वांटिली जा. उपरांत 2 तालेंतां घेतिल्लो तो नौकार मुखार आयलो आनी म्हणालो, धनिया,
2 तालेंतां तुवें म्हाका दिल्लीं, पळय हांवें आनीकी 2 तालेंतां जोडल्यांत. ताच्या दर्यान ताका म्हळें, शाहबास, बोऱ्या आनी पातयेणेच्या साकरा, चिल्लार संगतींनी तूं पातयेणेचो म्हूण दाखयलें, देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलों. ये आनी म्हज्या दनियाच्या संतोशांत वांटली जा. शेकी 1 तालेंत घेतिल्लो नौकार मुखार आयलो आनी म्हणालो, दनिया, तूं कठीण मनीस म्हूण हांव जाणा. तुवें वंपोवंक नातले कडेन तूं लुंवताय आनी तुवें आसटूंक नातले कडेन तूं आरयताय. त्या पासत हांवें बियान वचोन तुजें तालेंत धरणी पोंदा लिपोवन दवरलें. दर आतां तुजें तुका पावलें. नसत्या आनी आळशी नौकरा. धनी जाप दिवन म्हणालो, हांवें वंपोवंक नातले कडेन हांव लुंवतां आनी हांवें आसडूंक नातले कडेन हांव आरयतां म्हूण तूं जाणा आसलोय मो. तर म्हजो दुडू तुवें वाडीक कित्याक घालनाय? हांव पाटी येतस म्हजें म्हाका वाडी समेत मेळटे न्हय. काणगे देखून ताचें लागचें. 1 तालेंत आनी 10 तालेंतां आसतल्याक तें दिया. कित्याक आसतल्याक बरोवन वमत सरसडीत दितले, पूण जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसा तें इल्लेय काडून व्हरतले. आनी आतां नाकारी नौकाराक भायर काळोखांत उडया, थंय जातलें रडणें आनी दांतां गिरलोणी. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय भोवमोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, मोग आनी विश्वासीपण आमच्या जिवितांत भोव गरजेचीं 2 हातेरां. संवसारांत जायतीं बरपां उदेंवन आयल्यांत, तशेंच जायतीं पिंतुरां मांडून हाडल्यांत. ती हर एकी मोग म्हणल्यार एका संगती थंय आटापून आसात म्हणलें आमी जाणा जावंक जाय. जायतीं गितां घडल्यांत, जायतीं बरपां बरयल्यांत आनी जायतीं पिक्चर्स या पिंतुरां घडल्यांत. आनी हर एकांती मोग म्हणलें आमी एक सर्वसामान्य वस्तू थंयसर आमी पळोवं येत. खंयच्याय फिल्माक आमी गेल्या तर ते हर एक फिल्म मोग म्हणल्यार त्या संगती थंय आटापून आसा आनी ताचे थंयच ताच्या बोवारींच ते पिंतूर बांदून हाडतात. आनी आमी पळोवचें तर या आयकुचें तर मोग म्हणलो शब्द अति श्रेष्ठ या सबार फावटी वापरचो मात्र न्हय. या मोग म्हणल्यार त्या संगती थंय सबार आविश्कार जाल्ले आमी पळोवं येत. हर एकलो मनीस जावं बरो मनजाती जावं बरो रूख जडां एकामेकाच्या मोगा खातीर आवंड येतात म्हणलें आमी जाणा जावंक जाय. मनीसय जल्मोन बाळपणांतावन मरता पर्यान मोगाक अत्रेकता आनी मोगांत जियोवंक तो आवंड येता. जावं पुरो आमचे बोवारी आसच्यो मनजाती आमी मोग दाखयलेल्या वेळार प्रति मोग ती दाखयतात. मात्र न्हय, मनजाती सयती आमचे तावन या पेल्या तावन मोग आशेतात. आमचे बोवारी आसची प्रकृती तासोय मोग करी जाय म्हणून ती अत्रेकता. देखूनच आमी सबारपोटी सांगल्लें आसा, फुलच्या फुलांक मोग सुर्याचो, वळच्या त्या जरीक मोग दर्याचो. म्हणजे ह्या संवसारांत जियोवची हर एक मनजत जावं पुरो हर एक वस्त मोगा खातीर अत्रेकता. आनी आज आमी मोगा विशांत आनी विश्वासीपणा विशांत नियाळ करता. कोरिंथकारांक बरयलेल्या पत्रांत सांत पावल भोव अर्थाभरीत रितीन देवाच्या मोगा विशांत या पेल्याच्या मोगा विशांत थंयसर तो बरयता.
मनशांचे आनी देवदूतांच्या सर्व भासांनी हांव उलयन तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव एक आवाज करतले वाटले बरी किणकिणतेल्या ताळा बरी. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सगळे देवाचें उतर मोगा बोवारी बांदून हाडले आमी पळोवयेत. उत्पत्ती पुस्तकांतावन निमाणे जुवावन केल्ल्या उगडापण म्हणच्या त्या पुस्तका म्हणसर देवाचो मोग विविध रुपांनी उगडापे जावचें आमकां पळोवंक मेळटा. उत्पत्ती पुस्तकान देव मनशाक रस्ता मात्र न्हय, सगळो संवसार रचता आनी देवाच्या मोगांत जियोंक आदेश दिता. पूण मनीस मात्र आपल्या स्वार्थाक लागून देवाच्या मोगातावन पयस वेता आनी जेन्ना मनीस देवाच्या मोगातावन पयस गेल्या वेळार परत मनशाक आपल्या गोपांत हाडच्याक देवान कशी विविध योजना पवित्र पुस्तकांत आमकां बरयलेली आमी पळयता. देवान विविध मनशांक धाडचें आनी तांचे मुखांत्र परत आपणातावन पयस गेल्ल्या परजेक फाटीं हाडचें आनी निमाणें जेजूक आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडचें आनी तांचे मुखांत्र मनशा कुळाची सडवण करचें. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो, आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी धाडलो. कित्याक देवा बापान आमचो हर एकल्याचो मोग केलो देखून ताणें आपल्या एकल्याच पुताक समर्पण केलें आनी जेजून आपणाच्या जिवाचें बलिदान अर्पिलें आमच्या हर एकल्याच्या मोगा पासत. देवाचें उतर आमी पळोवचें तर सगळो पवित्र पुस्तक एक मोगाची काणी म्हणून आमी सांगीत. देवान मनशा थंय दाखोवच्या त्या मोगाक एक साक्ष पवित्र पुस्तकांत आमी पळोवंक शकता. सांत पाऊल मोगा विशांत बरोवन अशें म्हणटा, मोग सोंसणीक, मोग दयाळ, मोग मोसर करिना, मोग हकारान बरना, मोग मर्यादेविणें चलना, मोग स्वंत आदय सोदिना, मोग रागार जायना, मोग अपकार मनान धरिना. मोगाची विविध लक्षणां, मोगांतय स्वार्थ ना, मोगांतय हंकार ना, मोगांतय वडपण ना, खंयच्या मोगांतय निस्वार्थी मोगांतय हें सर्व आमी पळोवंक शकता. जेजू लागीं सवाल केल्ल्या वेळार वर्तो उपादेश खंयचो म्हणून ताचे लागीं विचार केल्ल्या वेळार जेजून दिली ती जाप, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर आनी तूं जो करताय तशें तुज्या पेल्याचो मोग कर. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, सगळे 10 उपादेश देवाचो मोग कर, आपणाचो मोग कर, पेल्याचो मोग कर जियोंक आमकां उलो दितात. तर आमच्या दिसपडत्या जिवितांत पयल्या सुवातेर आमी हर एकल्यांनी देवाचो मोग करूंक प्रयत्न करूंक जाय. आमी बऱ्या साली मुखांत्र, बऱ्या जिणयेच्या त्या देखी मुखांत्र आमी देवाचो मोग करूंक जाय. आनी दुसऱ्यान आमी आमचोच मोग करूंक जाय, आमच्या कुडीचो आमी मोग करूंक जाय. जेन्ना आमी आमचो मोग करता तेन्ना मात्र आमकां देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक आमकां साध्य जाता. जर आमकां आमचो मोग करूंक आमकां कळीत ना, आमच्या कुडीचो मोग करूंक आमकां कळीत ना, त्या वेळार आमकां देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक आमकां साध्य जावचें ना. आनी तिसऱ्यान आमी एकामेकाचो मोग करून जियोंक जाय. एकामेकाचो मोग करचें इल्लेशे कश्टांचे सवार पोवटी आमकां जाता. आमी हर एकलो मनीस समाजेंत, कुटुंबांत जियेत आसतना एकामेकाच्या मोगांत आमी जियोंक जाय. जेन्ना आमी एकामेकाचो मोग करून जियेता तेन्ना मात्र सोम्यान दिलो तो आदेश, सोम्याचो तो उपादेश आमी खरेपणी पाळूंक आमकां साध्य जाता. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर आनी तूं जो करताय तशें तुज्या पेल्याचोय मोग कर.
सांत पाऊल मोगा विशयांत बरोवन म्हणटा भावार्थ बरवसो आनी मोग हे तीन शेगूण भोव गरजेचे आनी तांच्यांत ह्या तिनां पैकी मोगूच श्रेश्ठ म्हणटा म्हाका विविध देणी आसूंक पुरो विविध भासांनी उलोवचें देणें आसूंक पुरो प्रवाद करचें देणें आसूंक पुरो जर म्हज्या काळजांत मोग ना तर हांवें करचें हर एकी व्यर्थ जावं पुरो आमच्या कामांत जावं पुरो आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमी हर एक दीस आमी पेल्यासो मोग करून जियोंक जाय आज आमी ह्या पुणशेताक येवन देवाक अर्गां बलिदान भेटोवन आमच्या कुटुंबाक आमच्या समाजीक आमी फाटी येता आसतना आमच्या वावरा थळाक आमी फाटी येता आसतना आमी उगडास दवरूंक जाय आमी पयल्या सुवातेर आमी जियोवचें जिवीत तसो आमी मोग करूंक जाय आमच्या बरोबरच्या व्यक्तींचो आमी मोग करूंक जाय आनी तिसऱ्यान आमी खंयच्या त्या वावराचो आमी मोग करूंक जाय शुभवार्तेंत आमी तालंतांची ओपार आयकली आनी थंयसर दोग जाण मनीस त्या दनयाचो मोग करतात दनयान दिलो तो आदेश पाळतात आनी तांच्या वावराचोय तांणी तांकां दिल्लें तें तालंत ते उर्जीत करतात कित्याक त्या दनयांतय तशेंच तांच्या वावरांतय तांकां मोग आसुल्लो देखूनच तांच्या जिवितांत ते समृद्धी जोडतात तिसरो मनीस आपणाच्या जिवितांत कितेंच करिना कित्याक तो दनयाच्या बियान जियेता देखून तो कितें आसा ताचें ते हर एकी होगडावन घेता मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो देवाचो मोग करन पेल्याचो मोग करन आमचोच मोग करन आमी जियोंक प्रयत्न करया आनी दुसऱ्यान विश्वासीपण आमी हर एकलो मनीस उस्वास घेता जेन्ना आमचो उस्वास रावता त्या वेळार आमी मरण पावता आमच्या कुडीचो अंत्य जाता कोरोना पिडे वेळार आमी पळयलां कितलोसो लोक ऑक्सिजना खातीर धडपडतालो ऑक्सिजन मेळनासतना कितलोसो लोक मरण पावल्लो आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां आनी आमी आयकलां जशें आमच्या कुडीक ऑक्सिजन या स्वास भोव गरजेचो गी आमच्या दिसपडत्या जिवितांत विश्वास तितलोच गरजेचो जेन्ना आमच्या कुटुंबांत जावं पुरो आमच्या समाजेंत जावं पुरो आमी पेल्याचो आमी विश्वास होगडावन घेता त्या वेळार आमचो संबंद आखेर जाता विश्वास भोव गरजेचो पयल्या सुवातेर आमी विश्वास दवरूंक जाय देवाचेर देवाचेर आमी हर एकलो विश्वास दवरून जियोंक जाय म्हणटा किर्तनगार आमी हर एकलो देवाचेर पातयेवची देवाची भुरगीं आमी देवाचेर विश्वास दवरून ट्रस्ट इन गॉड देवाचेर विश्वास दवरून जियोंक जाय आमी समाजेन जियेत आसतना पेल्याचोवें बरो संबंद रुतां करीचे तर पेल्याचो विश्वास आमी जोडून घेवंक जाय जेन्ना आमी पेल्यांचेर विश्वास होगडावन घेता त्या वेळार आमचो संबंद आखेर जाता आमचो संबंद आखेर जाता तर आमी आयच्या शुभवार्तेंत आमी पळयलें तो पयलो आनी दुसरो नौकार त्या दनयाचो विश्वास जोडून घेतात विश्वास जोडून घेतात देखून ते दोगी नौकार तांकां दिलें तें तालेंत ते अभिवृद्धी करतात आनी ताचे तावन जोडून घेतात आनी मात्र न्ही तो दनयाचो विश्वास जोडून घेतात ते केवल दुडू दोन हंतर ते वाडयतात मात्र न्ही बगार ताच्या की सर्तीक दनयाचो विश्वास जोडून घेतात देखून आयचो त्या शुभवार्तेंत दनी म्हणटा तूं ल्हान संगतींनी विश्वास जालोय देखून हांव तुका व्हडल्या संगतीची जबाबदारी दितलो व्हडल्या संगतीची जबाबदारी दितलो आनी तिसरो नौकार आपल्याच्या जिवितांत कितेंच बरेंपण करिना ताचे ती आस्त तो वाडीक घालिना कितेंच वावर तो करिना आळशी जाता देखूनच दनयाचो विश्वास तो होगडावन घेता मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो
देवाचेर विश्वास दवरून जियोवचे व्यक्ती आमी जावया. एकामेकाचेर विश्वास दवरून जियोवचे व्यक्ती आमी जावया. कुटुंबांत आमी जियेत आसतना दादलो आनी स्त्री सांगात आमी जियेत आसतना एकामेका विश्वासान आमी जियोवया. भुरग्यां बाळांतय आमी विश्वास दवरून तांकां बऱ्या रितीन मोगान आमी तांकां वागोवया. आनी अशें आमी हर एकलो विश्वासीपणान जियेत आसतना आमकां हर एकल्या की देवाच्या मोगांत जियोवंक आमकां साध्य जातलें. तर आमी मोग करून जियोवचे व्यक्ती जावया आनी विश्वासीपणान जियोवया. जेन्ना आमी मोग करून विश्वासीपणान जियेता त्या वेळार देवाचो मोग आमी जोडून घेता. मात्र न्ही देवाची विश्वासी भुरगीं आमी जावंक शकता. तर ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळा आमी देवाचो मोग आमी संपूर्ण रितीन अनुभव करून जियोवंक विश्वासीपणान जियोवंक जाय आसली कृपा आनी मजत आमी मागून घेवया. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी भेटोवचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानत दिसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या आदांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी पयसुबेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्गींच्या कनवळ्या बापा, तुज्या पुरबायच्या पुताक परगट केलाय त्या दिसा आमी तुका ओपून दिता ती देणी मानून घे. मनशाची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडूंक ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार खुशी दाखयली आनी उपरांत कुर्सार आपल्या रक्ताच्या स्नानांत तुजी खुशी पाळली. आतां ही तुज्या भुरग्यांची भेटवणी बदलून तसो कुर्सचो यज्ञ जावं दी आनी तातूंत आमची पातकां धुवन वसोवन दी. आमच्या सडवंदरा जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वंतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जोर्दान न्हंयत विचित्र कुणांनी पवित्र स्नानाचें तुवें नवें देणें तुवें परगट केलें. मनीस जाल्लो तुजो शब्द
आमचे मोदे कोरोस आसा म्हूण आमी सत म्हणटा सर्गार्तां तुजो ताळो आयकोंक दिलो पारव्याच्या रुपान तुजो ओत्मो देवलो आनी जेजू तुजो सेवाक म्हूण ताणें दाखयले आनी दुर्बळ्यांक सडवणेची बरी खबर दिवंक आनंदाच्या तेलान मागून ताणें ताका अभिषेक केलो देखून आतां सर्गीच्या देवदूतां बराबर संतोषान आमी प्रितुमेर गायता निरंतरी तुजी स्तुती गायता Puviter param susuri sportu Sırkani sumsa Bula tuja vipawa Musırki tu kaçıcı Sırvis puraci nami ekata kaçı Musırki tu kaçıcı बापा करूस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्य जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ती कराराचें रगत पातकांचे बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bawarto sogot pargatuya Sumi Jesu melo Sumi Jesu melo Sumi Jesu jiva zala O bhavata sogot Ami pargata Jesu novyanye बापा जेजूच्या मरणस आनी पुनर्जिवानपणस आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत सोवुंडो आनी सडवणेची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आमी समेजता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेर मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास करे आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवोन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूत करे तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्या समेजता तुजे परजळीत मोगामळ पळयोवंक फावो करे आमा समेजतांची तुज्या मोगाळ भुरग्यांची दया कर म्हण आमी मागता हांव कुवारी मरिये देवाचे माये सांगाती तिचो पती भगेवोन झुजे भगेवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सस्सूच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं तियास जेजू वरवीं तियास जेजू सांगाता तियास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका
ससनाच्या ससना. आमच्या कुटुंबांत परगांवांत आसच्या सर भाव भयणीचो भावंडाचो उगडास करून तांच्या त्या सभा खातीर आमी सांगता मागतना आमची त्या सभा सर्गीच्या बापाक सांगता आमी उबारया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज कायम, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवश नत्रेकतेलांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक पळय, तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल. तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवड चलयताय ससनेच्या ससनाक. समयाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. माया मोगसो गुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती पेटोवया. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात हो जेजू, ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. म्हाका पावना तुज्या पुत्राक म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Încaram ausumia saspeta, Vartiță astana câștăta, Pratas tu sută tăi bancăi, Adân muzom macasără, E Jizui काळजान मुझ्या दादूस कर म्हाका जीवनान तुझ्या
विष्णू सुरमुषा काळजांत भरला आशा दिविरान सगळ्यांक भरल्या शांतीच्या कुमारा आयक प्रधान थंय म्हाका दी रत्नी काणां हे जेजुये काळजांत म्हज्या दादूस कर म्हाका जीवनांत तुज्या जीव हांवें संवसार माया मोगान करपा मागता व्हड देगान हे जेजुये काळजांत म्हज्या दादोस कर म्हाका जीवनांत तुज्या जीव हांवें संवसार माया मोगान करपा मागता व्हड देगान प्रार्थुया. कणवळ्या बापा, तुझ्या भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेतले उपरांत कलतेपणी तुझ्या लागीं आमी मागता. आमी तुजी करी भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी. हें देणें आमकां फावो कर तुज्या प्रतिवंत पुता जेजूचे नांवे. दयकन बसात. मोगाच्यानो आयचो नव्यानो सोपांचवो दीस. आज विशेष रितीन परगांवांत असल्या आमच्या भाव आनी भयणां खातीर मागचो दीस. आयचे मिसाचें बलिदान भेटून मोगाच्या विशयांत एक अपुरबायेचो शर्माव दिला. आमचो मिस पेटेलो याजक जावन आसा बाप ऑल्विन, प्रस्तुत सांजुदेसी इंजिनियरींग कॉलेज ओमंजूर हाजे असिस्टंट डायरेक्टर जावन ते सेवा दिवन आसात. हांगासर येवन आमच्या खातीर मीस भेटोवन आशिर्वाद करच्या बाप ऑल्विन, तुमकां बाळूक जेजूची मिसनार आशिर्वाद आमी मागता. तुमच्या सौर्याजाके जिवितान बाळूक जेजू तुमकां सांगात दिवं दी आनी तुज्या ताज्या कृपेन तुमकां नेटोवन दी म्हणून आमी मागता. देव बरें करूं. फाल्यां सर युवा जाणां खातीर मागचो दीस. ब्रेस्तारचो दीस. सर पिडेस्तां खातीर आमी मागचो दीस. मिसाचें बलिदान जाल्ले उपरांत तुमच्या सर्व लागीं कलती विनंती. जेवण तयार केलां. सर्वांनी जेवण जावनूच घरा पाटी वसा जाय. सर उबी रावया. प्रागच्या बाळका जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावन समजो संतोष म्हणटा समी जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरेच्या गरजांनी मनशां पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वैज म्हणलें नांव पावसलें. नेणारांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हणून वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशाक ताच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमच्या सर्व त्या सामा खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन आयज परगांवांत वावर करच्या सर्व भाव भयणी खातीर आमी मागता आसतना कुटुंबाच्या उदरगते खातीर
कळमीत नासतना परगांवांत वावर करच्या सर्व आमच्या कुटुंबदारांक आमच्या समार्यागरांक तशेंच आमच्या सर्व समाजांतले भाव भयणी खातीर आमी प्रत्येक रितीन मागया. तांच्या वावरांत तांकां सांगात तशेंच तांच्या वावरांत भद्रती तांकां लाभचे खातीर आमच्या कुटुंबाची सर्व त्या सवा आमी त्या सवा खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबान शांत समाधान रावच्या खातीर आमच्या कुटुंबांत मोग विश्वासीपण वाडचे खातीर प्रार्थुया. ये भगवंत जेजू बाळका तुजी सर्व पदवी अजापितरांक उगडापी केली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक तुला आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक लयन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर. आमेन. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरयलय समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगुशीचो जेजू. भगवंती मोरये देवाची माये आमो पापयांक खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळकाक मागणें सांगता. येवच्या पंचा जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचेर एक काकुळतीची दिश्ट घाल म्हण तुजे मुखार सर पडोवन आमी मागता. तुजें इतलें बिरमोतेन बरयलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सुंदी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा. आमेन. अर्गा मागणें. ये बो उद्धार बाळो जेजू तुजे मुखार आमी सर पडता. तुवें आमकां दया केल्ल्या या देवडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रसनार आनी सांबाळना. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापांच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तरून दी. सर क्रिस्तांव बाळपणाक मान दिवं दी आनी तुजी कळानांतली दैवीक मजत सोडून दी. सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावूं आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवें जियेता आनी रासवड चलयता सस्नच्या सस्नाक. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची उदकां जेजू बाळका तुजे समोर आज भुकी येता. तुवें केल्ले बरे पूण आमी यायता. Cristo confessarai constantly musang santa daya karmun ami kuraka muksha punan wadong tuji berabu sadi buri mona catur angkaku babat berbusya buka mai pasang cium kam kaku berpesta
पेक्षा पुनान वाडून तुझे बराबर सादी बोळी मोनाच्या तूर आमकां बाबा तुर्गुशा मोकामय पासान जियो आमकां कवर मुखार पुत्रा सुवे हांव वार मुर्या आशिर्वादी आमकां मागीर उत्कृष्टाची कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे